मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता। ह्या भक्तीक कार्याक हजर जाल्ल्या ह्या बेस्पाचे प्रधान याजक मनादीक बाब जस्विन प्रवीण डिसोजा हांकां, सर्व वरेडेच्या याजकांक, सैर्या याजकांक बेस्पाच्या भक्तीक कार्याक स्वागत मागता। फाल्यां सलच्या जुबलेवाच्या कार्याचेर देवाच्या कुर्पे बेसावाचो आशिर्वाद मागून घेवंक ह्या मागण्या रितीन आमी वांटो घेवंक जमल्या। आयच्या संजेचे हे भक्तीकपण आमी पवित्र सभेचे प्रार्थना रितीर मांडून हाडल्यात। देवा म्हज्या कुमकेक ये, देवा म्हाका आदार दिवंक तोड कर। महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। हालेलुया। जेजू क्रिस्तान सांगलेलें आसा, खळनासतना मागा। अशें सोम्यान शिकोवन दिल्या मात्र न्ही, बगार आपल्या जिवितांत मागण्या मुखांत देवाची खुशी जाणा जावंक आम्हा सर्वांक एक आदर्श जालो। त्या खातीर हर एक क्रिस्ती बावर्त्यान धैर्य सडिनासतना देवा हुजीर मागण्याक उबी जावं पवित्र सभेची मागणी म्हणलो ग्रंथ रचला। ह्या पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्याची 150 कीर्तनां 4 हफ्त्यांच्या कीर्तनावळे रितीर मांडून हाडल्यांत। कीर्तनां मात्र न्ही आसता, पवित्र पुस्तकांतली विंचणार वाचपां आनी गितां हातून आटापल्यांत। आमच्या हातीन दिल्लो आनी वेळ मागण्याद्वारी पवित्र करूंक पवित्र सभेची मागणी कुमोक करता। लितुर्जीच्या विविध संदर्भाक आनी काळाक सरी जावन ही मागणी रचल्यांत। पुर्विल्ल्या काळार मोटवाशी ही कीर्तनां आनी मागणी सकाळी दोनपरां आनी सांजेर तशेंच राती गायना रुपार म्हणटले। हांचे पैकी विशेष जावन सकाळींची आनी सांजेची मागणी सामुहीक जावन संभ्रमची तसली पवित्र सभेची अधिकृत लितुर्जी जावन आसा।
सर्वेश्वराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेश्वराचे नाव सदैव आता आणि सदाकाळ. उदिता अस्तम ते पर्यंत सर्वेश्वराचे नाव सदैव सर्वेश्वर सगळ्या राष्ट्रांत सौंदर्य म्हणपावय ताची महिमा. सर्वेश्वरा आमच्या देवासारखो कोण आसा, उन्नती ताचे शी आसा. कोण सगळा सरदार आणि पृथ्वीर तो नदर घालता. कांत्यांत तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्यांत तो मेळ्यांतलो वयर काढता. फुडाऱ्यामध्ये ताका जागो दिता. आपल्या प्रजेच्या फुडाऱ्यामध्ये ताका बसयता. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या. जशी आदी तशी साता आणि सदा सर्वदा आमेन. जातो मरीच्या पती जुसे सोबापय, तिचे नाव जन्मालो जेसू. जाता आपयतात म्हणून प्रीज. हालेलुया. हा कितले बागी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले, कित्याक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. ताचेर विश्वास दवरतल्यांक तो केदींच सांडून घालिना. बागार तांकां ताची दया तो लाभयता. विश्वासीपण क्रिस्ती जिवितांत गरजेचो. शेगून जशें क्रिस्त आमचे थंय विश्वासी रावलो, तशें आमी ताचे थंय विश्वासी रावया आनी आमचें विश्वासीपण परगटून सांगाता ताका हरसिया. देवान गाब्रिएल दूता गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एका वारीसशी पाठयलो. एका जुसे नावाच्या एक राज्ञा लागीं फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवर नाका. मनशापुताचेर पातयेवन रावा नाका. कित्याक तो सडवण करूंक शकना. प्राण सोडलो म्हणटस मागीर तो परतून वेता. त्याच दिसा
ताका जाकोबाचो देव आदार दिता, जो सर्वेस्परा आपल्या देवाचे विश्वास दवरता, तो खरोच भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आणि संसार, दर्यो आणि तातूंत आसा ते सगळे. तोच असतात विश्वासीपण सांबाळटा. दत्तभक्तेल्यांक तो नीट करून दिता, भुकेल्यांक जेवपाक दिता, कायद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. सर्वेस्पर गड्याचे दोळे उगडटा, वाघवाल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर नीतिवंताचो मोग करता. सर्वेस्पर परक्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक सांबाळटा. पुनश्ट्यांची वाट वांगडी करता. महिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्रात्म्या. जशी आदी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. देवान गाब्रिएल दूता गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरातले एक आंबारी सरशी पाठयलो. एका जुजे नावाच्या एक नाद्या लागीं करार जाले. देव आपणाचे योजन जारी करूंक मनशांक विंचता. आपणे विंचलेल्यांक तो देण्यांनी भरता आनी तांचे लागीं मोगाचो करार करता. आपल्या पुताच्या रक्तान हो सल्लो तीर करून तो आमकां सोडवण लाभयता. अशें पृथ्वी आनी सर्गा मदें एकवट रुता करता. होच ताच्या येवजणेचो गुट. देवाच्या ह्या योजनांत भाग घेवंक विंचलेली आमी सर्वां ताका दिन वासून गावया. येसूचे माते मोरये, सुसे लागीं करार जाले, पूण तांच्या लग्ना फुडें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. हालेलुया. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सोबा. क्रिस्ता सवे आमकां आसा त्या एकवटान. सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्या. ताचे समोर आमी भाग्यवंतांनी कर्तव्य जावच्या. संसाराचे स्थापने दीस क्रिस्तांतूय ताणें आमकां वेंचल्या. आमचे वयर ताका असलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशी पयलेच नेमल्या. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली.
आपल्या मोगाच्या पुतातही ताणे आमकां लावाशी केल्या रुपे देण्याचे महिमे स्तुती जावची म्हूण ताचे योजन क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पत्काचे आमकां मोक्षाने मेळ्ळा आमकां सडवण लाभल्या न्यायितल्या वदन वापर आमचे वैभव आमी करपा तितली वर्ती म्हूण हांव सांगू आपले सगळे जाणवेन आनी बुद्वंकायेन क्रिस्तातय जारी करू सर्वेतान केल्ले ते येवजणे सोगून ताणे आमकां आतां कळीत केला निर्मिल्लो गणितस सगळी सृष्टी सरका वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर्वसो क्रिस्तातय एकमेकांच्यो इस्तिलाची येवजण महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी जाता आनी सदा सर्वदा आमेन. सुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिलां. हें जिवीत ताच्या पुतांतय आसा. ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीतय आसा. जाचे सवें पूत जियेना ताचे सवें जिवीतय ना. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला. ससनाचें जिवीत तुमचें तें आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां. आमी पातयेणेन देवाक लागीं सरोंक कारण इतलेंच. देवाचे कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी ताचे लागीं मागूं जाल्यार तो आमकां आयकता. आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हूण आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताचे लागीं आमी मागलेलें आमकां मेळटलें म्हूण खचीत जाता. कोणी आपलो भाव पातक करता तें पळयत जाल्यार आनी तें पाताक मारेकार न्हय जाल्यार ताचे पासत तो मागूं. तवळ तसल्या पातक्यांक देव जिवीत दितालो. मारेकार न्हय तसलें पातक करतल्या विशयान हें हांव सांगतां. मारेकार पाताक म्हणलें आसा आनी असलें पाताक करतल्या खातीर तुमी मागोंक जाय म्हणून हांव सांगिना. हर एक वायट करणी पातक पूण मारेकार न्हय तसलें पातकय आसा. देवाचो भुरगो पातक करिना म्हूण आमी जाणा. कित्याक देवाचो एकलोच जणीत पूत ताका राखता. देवसार ताका हात सयत लायना. सगळो संवसारच सैतानाचे पदवेखाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणा. देवाच्या पुतान संवसारी येवन खरा देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिल्या म्हूण आमी जाणा. आमी खरा देवा सोवें आसा कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवें आमी आसा. होस्त करो देव, होस्त सस्नीक जिवीत. देवाचे उतर हे. सगळी मनीस लिली फुला परी फुलतलो. हालेलुया हालेलुया. सगळी मनीस लिली फुला परी फुलतलो. हालेलुया हालेलुया.
परस्पर तुमचे सोवे आसो जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू म्हणालो जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मुनीस खंयच्याकी उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयला ती उतरां आत्मीक जीव दिवची तरी तुमचे मदें आसात थोडे सत्मानिनांत तसले सत्मानिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेर तावनूच जाणा आसलो आनी परत्यान तो म्हणालो देखूनच हांवें तुमकां सांगल्ले बापान ते देणे दिल्ले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले सबार जण ताजो सांगात सांडून पाटी परताले तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचूंक सोदतात सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशी वचो तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची तुंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सतमंडला आनी आमकां खात्री आसा देवाचे उतर हे क्रिस्त देय मोगाच्या बेळमण फर्गसकारानो 2 वर्सां उपरांत ह्या आल्तारींत तुमचे सांगाता देवाचे उतर नियाळ करूंक एक अवकाश देवाच्या उतरा विशयांत आमी जायते आयकलां जायती कांतारां आसात तातूंत एक कांतार आमकां सगळ्यांक कळीत आसले तुमी म्हजे सांगाता गावयेत हांव एक सिंगर न्हय म्हाका कळीत आसा उतरां सोम्या तुजें उतर जिवीत दिता त्या उतराचेर आयचे देवाचें उतर आमी नियाळ करयेत गीत सोम्या तुजें उतर जिवीत दिता जिविता वाट मोजी उजवाडयता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळता जिवीत मोजे फळ करता उलय सोम्या उलय आयकाता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसा आसरो म्हजो पुरो आमी कांतार गायले सोम्या तुजें उतर जिवीत दिता कसले जिवीत देवाचें उतर आमकां दिता आमी सगळे जीव आसा पळय हय जिवनांतली मनशां थंय आसात आनी सोबीत आसा थंय आतां जागो गाचागी आयचो संदेश आसा सोम्या खंय आसा खंय आमी वचो तुजे थंय आसात उतरां सासणीक जिविताची देखून आयचो संदेश जावन आसा देवाचें उतर आमकां सासणीक जिवीत दिता आनी कसलें हें सासणीक जिवीत आमी तें कशें आपणावंक जाय ह्या विशयांत आमी नियाळ करया एक ल्हानशें घडीत तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशेता हे घडले 1930 इस्वेच्या त्या काळार अमेरिकाच्या एका गांवांत घडले त्या मनशाचें नांव निक्की क्रूज म्हणून एक भिरांकूळ गँगस्टर म्हणयेत एक खराळ बेहाडसो व्यक्ती ताजे एक गँग ताजे लागीं आसले आनी ताच्या गांवांत सरपणां करून जीव काडून हल्लो करून कुख्यात तो जावंक पावलो कित्या खातीर हो व्यक्ती अशें जावंक पावलो त्या जिविताचेर एक दिश्ट घालीन जाल्यार
तो ल्हान आसतना ताच्या कुटुंबान तो वाडटा आसतना ताजे कुटाम स्पिरीट वर्शिपर्स ह्या ग्रुपांत आसले म्हणजे सॅटानीक कल्ट आमी आयकता भायल्या पाश्चात्य गांवांनी जायते आसा सैतानाची पुजा करची सैतानाक आराधन पेटोवचे आनी अशें जायते चलता आनी हाच्या घरा केदाळय सैतानाची पुजा करून आसली आनी ह्या निमते ह्या भुरग्याक जायते फावटी इजा भोगूंक मेळटली ताजेच आवय बापाय न्हू मोग म्हणलो ताका मेळोंक नातलो ताजे आवय बापाय ताका सैतानाच्या पिल्या म्हूण ताका उलो करताले म्हणजे एक नेगेटीव एटमॉस्फियर ताच्या घरांत इतले आसले की ताका ताच्या घरा रावंक कश्ट जातात एक फावटी घर सोडून धावया म्हूण ताका जाता आनी 15 वर्साच्या प्रायेर तो घराक गूड बाय म्हणटा आनी घर सांडून तो भायर वेता ताजेच म्हणलें कोणीय नांत ताच्या त्या वाठारांत त्या सिटींत जिवंक आराम करता आनी बेगीनच वायट इश्टांचो ताका इश्टाघात जाता आनी ह्या वायट इश्टा सांगाता मेळोन ताजेच म्हणलें गँग तो बांदून हाडटा आनी त्या गँगाचें नांव जावन आसलें माऊ माऊस म्हणलें गँग बांदून हाडटा आनी हो तो हुशार घे त्या गँगाचो तोच मेन लिडर जावंक पावता गँगस्टर जावंक पावता अशें ताच्या गांवांत तो एक बेहडसो व्यक्ती जावन आसल्या ह्या संदर्भार अशें घडटा की एक दीस थंयसर डेव्हिड विल्कर्सन म्हणलो देवाचें उतर प्रगट करचो शुभ वर्तमानकार रेतीर दिवचो व्यक्ती म्हण येत थंयसर ताच्या त्या क्लबाक वेता आनी शीत ताका वचून मेळटा ताजे सांगाती थंयसर आसात सगळ्यांक ताका मेळचें म्हळ्यार भंय कितें करीत लुटीत कोण ना पूण हो इवांजलायझर म्हणटा तो शीत ताचे लागीं वचून म्हणटा देव तुजो मोग करता आनी देव तुज्या मोगा खातीर ताच्या एकल्याच सुपुताक ह्या संवसारांत धाडटा आनी तुज्या मोगा खातीर देवा सगळो सुपूत कुर्सार म्हणटा जो वांजलाची उतरां 3रा वस्वर 15वी वळ तो थंयसर ताच्या लागीं म्हणटा आनी ह्या वेळार हो गँगस्टर आयकोन रागान पेटता आनी ताच्या कांसलाक एक वाजयता तो धरणीक शेवटाता आनी एक ताका किक्क दिता गुड्डायता ताका आनी म्हणटा जागृत असले बायबलाची उतरां वा देवा विशयांत म्हजे लागीं उलयलें जाल्यार जागृत हांव तुका हांगाच जिवेशी मारता तुजे 1000 कुडके करून सोडता म्हूण ताका धमकी दिता पूण हो डेव्हिड विल्कर्सन म्हणटा तूं म्हाका 1000 कुडके कर म्हजे 1000 कुडके तुका उलो कर म्हणटा देव तुजो मोग करता देव तुज्या मोगा खातीर ताच्या एकल्याच सुपुताक ह्या संवसारी धाडटा आनी तुज्या खातीर तो कुर्सार मरता तो कसो रावता हो प्रिचर थंयच्यान वेता आपल्या घरा 2 दिसां उपरांत हो गँगस्टर निक्की क्रूज ह्या मनशाक सोदून वेता आनी विचार करता कोण हो मनीस खंयसर तो जियेता आनी फाल्यां एका हॉलांत ओड एका लोकां जम्या मदें देवाचें उतर थंयसर तो प्रगट करून आसा प्रेज आनी वर्शीप थंयसर जावन आसा देवाक स्तुती गावन आसा आनी ह्या लोकां मदें 1000 लोकां मदें हो गँगस्टर हातांत एक पिस्तूल घेवन लोकां मदें वेता आनी स्टेजीचेर चडटा आनी त्या प्रिचराच्या कपलाचेर गन दवरता आनी म्हणटा कितें तुवें म्हाका केलें तुवें सांगल्या उतरां उपरांत हांव सगळो कालू बुलो जाला म्हाका न्हीद म्हणली पडना म्हजें समाधान हांवें वगडायलां म्हज्या असल्या गतीक येवंक कारण तुंस देखून हांव तुका जिवेशी मारता आनी ह्या वेळार तो प्रिचर म्हणटा भिये नाका बाबा देव तुजो मोग करता देवान तुजें काळीज आपटला देव तुका ताजें सडवण दिवंक आशेता आनी आयकलेंच ताच्या हातांतली पिस्तूल सकला पडटा तो सगळो गळटा धरणीक शेवटाता ताच्या पांयाक पडून माफ मागता सगळो व्यक्ती तो बदलाता पुनर्परिवर्तीत जो जाता पुलीस स्टेशनाक ताच्या गँगा सांगाता वेता सगळे ताजे आयुधां पुलिसांक सरेंडर करतात आनी वस्तू एक क्रिस्तांव जाता आनी वस्तू एक देवाच्या उतराचे प्रगटना तो जाता आनी ह्या मनशा वयर एक बूक भायर आयता रन बेबी रन म्हणून तोनेच बरयलो बूक आनी एक मुवी सयत भायर येता स्वॉर्ड अँड द क्रॉस म्हणले एक मुवी थंयसर भायर येता ताच्या जिविता वयर
वय मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, देवाचे उतर आमकां सासणीक जिवीत हाडून येता. ताच्या काळजांत देवाचे उतर रोंबले, देवाचे उतर ताणें स्विकार केले, जेजूक ताणें स्विकार केले आनी सासणीक जिवीत ताका फावो केले. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत केदाळा आमी देवाचे उतर स्विकार करता, केदाळा ते देवाचे उतर आमच्या जिवितांत नियाळ करता, केदाळा आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान चलोवंक शिकता, तेदाळा आमकांय आमच्या जिवितांत सासणीक जिवीत आमकां फावो जाता. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक कितें आसा तो कित्या खातीर बरयला विशेश जावन नवो सल्लो आमचे सुमार आसा. ते जेजूच्या जिविता विशांत काल एक चित्रण दिवचे खातीर न्हय. जर जुवांचो वांजेल आमी वाचता जाल्यार 20 आवस्वर 30 आनी 31 वाक्य परच्या आयतारा आमी आयकले. ते 11 वाक्य भोव अपुर्बायेचें वाक्य पवित्र पुस्तक कित्याक बरयला म्हणून जुवांव आमकां सांगता. तो म्हणटा, जेजून केल्ली असर्या आनीक जायतीं आसात, जेजून दिल्ली शिकोवन आनीक जायतीं आसात, पूण ती ह्या पुस्तकांत ह्या बायबलांत बरोवंक नात. पूण हांगासर कितें बरयला असो उद्देश इतलोच, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुमी वळखूंक जाय आनी अशें ताका सत्मानून आमी सगळ्यांनी सासणीक जिवीत जोडूंक जाय. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या उतराचो उद्देश इतलोच, आमी सगळ्यांनी हे पवित्र पुस्तक वाचले वरवीं आमच्या जिवितांत आमी सासणीक जिवीत जोडूंक जाय. देखून मुडा सवरा मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक एक हिस्ट्री बूक न्हय. जायते फावटी बायबल आमी वाचतना जेजूक चारित्रीक नदरेन पळोवंक प्रयत्न करता, भोव बरें जेजू चारित्रीक रितीन जियेला, पूण बायबल हिस्ट्री बूक न्हय. जेजू खंयच्या इस्वेंत जल्मलो, जेजू खंयच्या इस्वेंत मेलो, खंयच्या इस्वेंत ह्या जाप केले ते समजूंक देवाचे उतर बरयलेले न्हय. सांगात आस पवित्र पुस्तक एक काणये बूक न्हय. इसोपाची काणयो आमकां कळीत आसात, हर एका काणये उपरांत एक संदेश आसा, पूण जेजून सांगल्यो ओपारी आनी इसोपाच्यो काणयो एकच न्हय. सांगात आस बायबल म्हळ्यार एक न्यूजपेपर म्हणलें बरें न्हय. आमी न्यूजपेपर हर एका दिसा वाचता आनी कान उडयता, पूण देवाचे उतर ताज्याकी विशेष. देखूनच म्हणटा हांव, सम बुक्स इनफॉर्म, सम बुक्स रिफॉर्म, सम बुक्स ओनली बायबल विल ट्रान्सफॉर्म. थोडे पुस्तक आमकां इशारे दितात, थोडे बूक आमचे जिवीत बदलूंक आदार दितात, पूण पवित्र पुस्तक मात्र आमकां सासणीक जिवीत दिवंक शकता. देखूनच हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत तो बरयणार म्हणटा, देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजल्या 2 धारीच्या तलवारी प्रास ते चड कातरूंक शकतात आसले. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी नीज मागणे करून देवाचे उतर वाचता जाल्यार आमच्या जिवितांत बदलावन येवंक जाय. आमच्या सेमिनारींत हांव शिकता आसतना आमकां एकलो प्रोफेसर आसलो बायबल शिकोवचो. ताणें केदाल एक म्हणचे उतर आसलें, म्हाका भोव खुशी जाताली आयकूंक. आमी केदाल म्हणचे आसा, शर्मो बरो जालो फादर, आयकूंक खुशी जाली फादर, आमी जायते फावटी म्हणटा. पूण त्या जाकान म्हणचे इंग्लिशान तो म्हणटालो, वर्ड ऑफ गॉड शूड नॉट टच अस. लागल्यार शाप पडल्यार कांय भोगना. वर्ड ऑफ गॉड शूड किक अस. फुटबॉल कशें किक दिल्यार हांगातान किक दिलो थंय वचून पडटा गी, तेच बरें देवाचें उतर आमी वाचता जाल्यार तें नियाळता जाल्यार आमकां तसलो एक परिणाम कशें त्या निक्की क्रुजाच्या जिवितांत आयलो तेच बरें आमच्या जिवितांत येवंक जाय. देखून तें जावन आसा नीज बदलावन. एका फिरगजेंत ल्हान क्रिस्तांव समुदाया वेळार घडले घडीत एका येजाकान म्हणजे सांगाता वा एका जमती वेळार ट्रेनिंगा वेळार वांटून घेतले व अपुर्बायेचे घडीत सादे घडीत पूण देवाचे उतर कशें बदलावन हाडटा म्हण पळया. त्या दिसा वाड्या जमतीक वांजेल काडुल्लो ताल्यांताची ओपार आनी त्या वाड्यांत सगळां बऱ्या रितीन जमतीन पात्र घेताले. आनी त्या दिसा एक मनीस त्या वाड्याचो पयले फावटी जमतीक आयलो येजाकान सांगून वाड्याकारांनी सांगून आनी ताणें भोव बऱ्या रितीन जमतीन पात्र घेतलो. आनी आमकां कळीत आसा ताल्यांताची ओपार 1,05,000 दिले, 1,03,000 दिले, 1,02,000 दिले. आनी 3 फावटी देवाचे उतर उसारता आसतना आमी म्हणटा 3 फावटी आमकां लायक जालो शब्द. पूण ह्या फाल्यांच्या मनशान बरो विचित्र शब्द विंचून काडलो. ताणें म्हणलें 5,000, 5,000,
5,000 थंयसर आसली पुरा कुस्क करनासली वो काले येला पेताय कोणना वा ऑक्शना पेताय कोणना पूण तो गंभीर आसलो निजायकी गंभीर आसलो देवाचे उदर तकड्याने 3 फावटी उसारले आनी वांटून घेवन सो येता आसतना ताणें वांटून घेतले पळयोवन सगळ्यांच्या दोळ्यांत दुख आयले बरी जाले निजायकी तांच्या काळजांत शॉक लागलो ताणें अशें म्हळें हे 5,000 म्हणलो शब्द म्हाका बरो लागलो कित्याक म्हळ्यार थोड्या वर्सां पयले म्हज्या एका इश्टात हांव हांवें 5,000 रीण घेतिल्ले अजून हांवें फाटीं दिवंक नात पूण आज म्हाका देवाचें उतर म्हणटा तें रीण फाटीं दी तें देवें बाकी दवरिनाका नेंगी मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर परिवर्तन हाडूंक सकानांगी खंडीत सकता केदाला आमी भक्ती नियाळ करन तें वाचताव त्या दाळा ते निजायकी सत्तेन आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक सकता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो हाच्या पयल्या वाचपांत वा जो आमच्या 5व्या अवस्वरांत देवाचें उतर म्हणटा कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत म्हणटा ताका सासणीक जिवीत लाभता केदार आमचें जिवीत बदलावण जाता देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जेजू ते आमी सत म्हणटा आमच्या जिवितांत आमकां बदलावण येता सासणीक जिवीत लाभता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत कशें पुरा बदलावण देवाचें उतर हाडूंक शकता 3 संगती आमी नियाळ करयेत पयल्यान देवाचें उतर पातकाक पाठ करूंक आमकां प्रेरेपीत करता वा चॅलेंज घालता आमी खोटी जियेता जाल्यार पुरो वायटांत आमी पडल्या जावंक पुरो देवाचें उतर आमी गंभीरायेन वाचता जाल्यार त्या पातकी जिविताक पाठ करूंक देवाचें उतर आमकां बळ करता हाका एक दाखलो आसा सांत आगोस्तीन आमकां कळीत आसा जायते पडी आमी आयकला तो संवसारी जिणे जियोन आसलो पूण एक दीस तो रोमा घरांक बरयल्या पत्रांतले देवाचें उतर आयकता तें उतर अशें आसा न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो रात खबार जाली दीस उदेंवन आयलो काळोखाच्या खांबांक फाट करा आनी उजवाडाची झुजाकां वाच्यान येसा कसली पुरा काळोखाची कामां सोडी जाय पटार दुपोवन बेबदेपण कामाचार झगडी मोसर कुडीच्यो वटण्यो दादोशी करची चिंतना हे सगळे सोन सोडा ताच्या जिवितांत हे देवाचें उतर जगलाणे मरले बरी मारता त्या दिसा जावन आगोस्तीन नवो व्यक्ती जाता एक याजक जाता एक बिसायब जाता पवित्र सभेंत लोकांक तो मुखेलपण दिता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो पयल्यान देवाचें उतर आमचे पातके जिविताक पाठ करूंक जेजून दिली सडवण सासणीक जिवीत अनुभव करूंक आमकां आपोवणें दिता दुसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो सासणीक जिवीत म्हळ्यार आमचें जिवीत फळां बरीत रितीन जियोवचें इसाया प्रवादीचो ग्रंथ 50:5 वाक्य 10 आनी 11 देवाचें उतर म्हणटा जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन सकला पडटा ओंपियांक भी दिता आनी ते केल्ल्या शिवाय फाटी येना तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर पडले उतर ते निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना बदलाक फळां बरीत जाता इसाया प्रवाद्यांतले उतरां तांचो जेजून सांगचें जाल्यार हांव दाखवाल तुमी फांटे त्या घडीतांत त्या एपिसोडांत जेजू म्हणटा जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता जेजू थंय आमी रावून जेजूच्या उतरा थंय आमी जियेता जाल्यार आमचें जिवीत फळां बरीत जाता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या घरांत खंयचेय आमी काम सुरू करतना जावं पुरो घर बांदता आसतना जावं पुरो एक कार्य आसा खालेय आसूं दी देवाच्या उतरान आमी आरंभ करता देवाचो आदार आमी मागता आनी देवाचें उतर वाचिनासतना कितेंच आमी आरंभ करिना कित्याक देवाचें उतर आमी वाचून आरंभ केल्लें काम तें फळां बरीत जाता आनी हाका जेजूचो आमकां बरवसो दिता तिसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो सासणीक जिवी जोडचें म्हळ्यार देवाचें उतर आमच्या जिणेक मार्गदर्शन दिता आमच्या जिविताक तरबेती दिता तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा 3ऱ्या वस्वरांत 15-17 वळींत देवाचें उतर आमकां तारण दिवचें जानवायचे भंडार वा देवाचें उतर आमकां सासणीक जिवीत दिवचें जानवायचे भंडार सांत पावल म्हणटा ते शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बोगसूंक बेश्टावंक तरबेती दिवंक उपकारता हे वरवीं देवाच्या भक्ताक सर्व बऱ्या कामाक तरबेत जावंक
आधार जाता. देखून मग अशा भाव भयणो खंयचोय बेस म्हजे थंय आसूं दी, हांव एक ह्या जाग जावन म्हज्या ह्या जागपणाचें मिसांव करूंक, हांव एक धर्म भयण जावन धर्म भयणीचें मिसांव करूंक, हांव एक काजारी न्हवरो जावंक पुरो, होकाल जावंक पुरो, आवय जावंक पुरो, बापय जावंक पुरो, भुरगो जावंक पुरो, तरणाटो जावंक पुरो, कशें तुजी जबाबदारी पाळूंक जाय कोणाय लागीं विचारची गरज ना. देवाचें उतर वास. देवाचें उतर तुका सांगता तुजी जबाबदारी कशें पाळोवंक जाय, तुजो बेस कशें जियोंक जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणे कशें तुका जियोंक जाय, हें सगळें पवित्र पुस्तक तुका सांगता. आनी जर त्या पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान जर तुमचें जिवीत आमी हर एकलो आमचें जिवीत बांदून हाडता जाल्यार खंडीत जावन सासणीक जिवीत आमकां फावो जातलें. देखून मग अशा भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी तें वाचूंक जाय, नियाळ करूंक जाय. आखेर करच्या पयलें तें देवाचें उतर निजायकी आमच्या जिवितांत वावर करी जाय जाल्यार कितें करूंक जाय. आमचें काळीज आमी पळया, कसलें काळीज आमचे लागीं आसा. कोंब्याच्या ओपार आमकां उडास आसा, थंयसर जेजू 4 तरांची जागे म्हणटा. मेरेर पडलेलें बी, कांट्या जडकुडा पद्या पडलेलें बी, खडपी सुवातेर पडलेलें बी, आनी फळां भरीत जाग्यार पडलेलें बी. म्हजें काळीज जर मेरेन पडला, जर म्हजें काळीज कांट्या जडकुडे आसा, जर म्हजें काळीज खडपी सुवात आसा, कितलें देवाचें उतर आयकूं, कितलें शर्माव आयकूं, कितेंच फरक थंयसर मेळचें ना. जर म्हजें काळीज फळां बरयत मातये सुवात आसा तर खंडीत जावन 30 वांट्यांनी, 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत वावर करूंक साध्य जातलें. आनी अशें जेजून दिल्लेलें तें सासणीक जिवीत आमकां हर एकल्याक अनुभव करूंक साध्य जातलें. कशें अनेक व्यक्ती तो एक सोर आसलो, देवाचो फाटलावदार जालो, जेजूच्या उतराचो परगटणार जालो, तशें आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या उतराचे परगटणार, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवचे व्यक्ती जावंक खंडीत आमकां साथ जातले. तर ती कृपा आमी ह्या वेळार मागोवन घेवया. आमेन. चरणदासीचे ताणे दयाधीश जाली देखून या फुडासर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे पासून विचित कामां केल्या, आपणा पियेतल्यांचे दाखयता तो कापूर संततेका संतते बोल्या. आपल्या भावयांक ताणें गोडाक घायला, आपल्या काळजांत गोडपण चिंतल्या गर्भांत ताणें दूस पातळल्या. आणि किरकोळ्या गोसोबाल्या भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्या, आनी क्रिस्तांक विकल्या हातांनी पाणी धाडल्या. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाडो दिलो, आनी इस्रायेलाक आपल्या सगळ्याक आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें देवाक दाखयली दया अब्राहामाक, आनी ताचे संततीक सदांकाळ. महिमा बापा
तुझ्या पुता जेजू थंय तुवें सांज जुजेक तुजो मिस्तेर उगडापी केलोय. तुज्या पुताक देव आनी मनीस म्हूण ओळखूंक आमकां आदार दी. बापा तुजें नांव पवित्र जावं. बापा तुझे नाव पवित्र जावं. बापा तुवें सांजुजेक ताचें जिवीत तुज्या सेवेन करसूंक फावो केलें. आमची मत तुज्या राजा पासत आनी निती पासत समर्पूंक आमकां कृपा दी. बापा बापा हर एकल्यान तुज्या आपोवणेक पळो दिवंक तूं कुशी व्हरताय. सांज जुजेच्या विनती वरवीं आमी तुजे कुशेक काल जावंक आमकां मजत दी. बापा तुझे नाव पवित्र जावं. सव मनशाच्या आणि वस्तूच्या रचणारा तुवें तुजो वावर आमच्या हाती समर्पिलाय. आमचो वावर तुका मानता तसलो जावंक फावो कर. बापा तुझे नाव पवित्र जावं. बापा तुजे थंय आमी जियेतांव. आमच्या मेल्ल्यांक तुज्या पुता मुखांत आनी जुजे आनी मरये बराबर नवें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. बापा तुझे नाव पवित्र जावं. हे घडी परत आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. सर आमची मागणी सर्गींच्या बापा समोर भेटोवन दिवन समयान शिकयले मागणे आमी गायनान आमी म्हणया. तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज सावकारे तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस व्हरतो सर्वेस्परा कणवळ्या बापा भगवंत जुजेच्या परबेक तयारी करच्या ह्या वक्ता आमी सर्व हांगासर एकठांय जाल्या. सासणीक जिवीत दिवच्या तुज्या दैवीक उतरान पोसून आमकां घट केलाय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भगवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासीपणी पाळूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुज्या कृपेचो आदार आमकां दी. हे आमी मागणे करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. मोगाळ भावा भयणीनो, मनादीक बाप प्रकाश मेनेझस आमचो फिरगसायक इगर्ज दियाकोन रॉल्विन हांगासर जमलेल्या सर्व याजकाच्या नांवी तुमकां सुमेस्तांक ह्या बेस्पाचो परबी पाठयता. आयचो प्रधान याजक मानादीक बाप जॉस्विन प्रवीण डिसोजा, आमचो आदलो सहायक फिरगज याजक प्रस्तुत वेलेन्सिया फिरगजीचे सहायक फिरगज याजक, देवाच्या सप्तस संभ्रम चलोवन अर्थाबरीत प्रसंग दिल्ल्या बापानो तुमकां देव बरें करूं आनी तुमच्या मिसावांत हांव जैत मागतां. ह्या बेस्पाची मांडवळ केल्ल्या मानादीक बाप रॉनल्ड सरावो, प्राध्यापक सांजुजे सेमिनरी मंगळूर, तशेंच किर्तन शिकयल्या ब्रदर नॉर्मन मतायस आनी डेरिक मस्करिनस हांकां हांव आभार मानतां.
आमचे विकारवार भोवमानादीक डेनिस डेसा खालतावन आमच्या संभ्रमांत वांटली जाल्यात. बापानो, तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. वारड्याचे याजक आमच्या फिरकडेचे मांडिना मक्कळू, तुमकांय देव बरें करूं. आयचो संभ्रम सोलोवन व्हरूंक कुमो केल्ल्या आमच्या मोगाळ भुरग्यांचो हांव उपकार पावोडटां. जायती तर बेती जोडून आज भोव आपुरबायेन किर्तन गावन वासप वाचून तशेंच मागणें मागून अर्थाबरीत रितीन ही सांजेची मागणें सोलोवन व्हेल्यात. भुरग्यांनो, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना असली उरपां सडीत मापान मुखल्या दिसांनी दिसून येवं दी आनी आमचे वडील तुमकां सहकार दिवं दीत म्हूण म्हजी कालती विनंती.